एक नॅचरल कॅलॅमिटी डिझास्टर म्हणजेच ह्या फॅमिलीक भोगपाक पडले। घर तांचे वास्तवीक कितली वर्सां जालें नासलें, कांय लोकांनी मुखार सोडून तांकां एक टेम्पररी स्ट्रक्चर करून दिल्लो मेडीचेर, आनी हे सगळे व्हॉलंटायर म्हणजे खंय चुट्टां आनी बाकीच्यो कापोती आनी हे सगळे लावन घर त्यांनी केल्लें, आनी बारीकशी किट्ट पडली आनी संपूर्ण संसार उद्ध्वस्त जालो। तरी बरें ती अशें कितें जायत म्हणून ती शेजाऱ्यागेर अशें आमचे कृष्णा भंडारी आसा तांचेर न्हिदपाक रातचे थंय वताले म्हणून ती सेफ जाली। आनी अकस्मात रातचे एकाक दोनाक घराक उजो पेट्टा आनी घरांतलो जो सिलिंडर 2 आशिल्ले, एक सिलिंडराचो भरलेलो आसा तो स्फोट जाता आनी संपूर्ण वाडो हादरता। आनी सगळे लोक मागीर धांवून येतात, पळयतात की घरांत भितर एक तांचो पेपरय उरलो ना, कसलेच तरेचे आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड किंवा कसलेच प्रकारचो डॉक्युमेंट उरनासतना सगळे खाक जाले। जे कितें तांचे आलमारी आसले, कपडे आसले किंवा बाकीचे सगळे उद्ध्वस्त जाले। रांदपाची आयदनां धरून सगळी म्हणजे काबार जाल्ली आसात। आनी मागीर आज निवारो ते शेजाऱ्यां कडेन हांगा ती रावतात, कृष्णा भंडारी किंवा बाकीच्या कडेन। आनी अशा परिस्थिती भितर हांव दिल्ली आशिल्लो, म्हाका ही रातची घटना कळ्ळी आनी ताजे नंतर हांवें येतकच हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनीक मामलेदाराक बी दिल्लें, पण तांचे कडच्यान कितें मेळत येतली कांय येना, कारण सगळे डॉक्युमेंटूच गेल्ले आसात आनीक पयलीं घर बांदलेंय दस्तऐवज ना। अशा परिस्थिती भितर आमी सगळे वटच्यान फॉलोअप करतलेच, पूण हांवें तात्काळ निर्णय घेतलो, पावस तोंडार आसा आनीक तांकां कितें तरी आसरो जाय म्हणून आमी हे जमीन मालक आसात तांचे कडेन आमी संपर्क केलो। जमीन मालकान एक उतराचेर आमकां तांकां घर बांदपा खातीर स्वताची जागा दान केल्ली आसा। हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या वटच्यान। आनी अशे मनीस दानशूर हांगा तांकां तांणी आपलो जागो आयज 1 इंच पसून जागो कोणाक दिना, पूण ताणें आपल्या जाग्या भितर एक परमनंट स्ट्रक्चर काडपा खातीर, आनी आमी जेन्ना सांगलें की स्ट्रक्चर काडटा आसतना तांकां एक टॉयलेटाची वेवस्था जावपाक जाय, ताणें म्हणलें की टॉयलेट पसून बांदपाक आपूण एडिशनल जागा दिता। अशा तरेन आमी ते आसा त्या स्ट्रक्चराच्या शिवाय तांकां टॉयलेट बी बांदपा खातीर आमी आमचे वाडकार शशिकांत भाऊ हाणें जागो दिल्लो आसा। हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा, अशे खूब जाण दानशूर येतले। आयज म्हाका दिसता की स्टिफनांनी कांय पयलीं कितें 25,000 कोणा कडेन दिले, पूण ते हांगा पावले ना। स्टिफनान ती चवकशी करची की अशे दानशूर लोक येतात त्या वेळार म्हजेर जाणी व्हिडिओ काडलो की आमदार आसून हांगा पळयना, वास्तवीक पयलीं स्ट्रक्चर बांदता आसतनाय बी हांवें मदत केल्ली। ताच्या नंतर कोविडा वेळारय तांकां गॅस सिलिंडर किंवा जीवनावश्यक वस्तू आमी हाडून दिल्ल्यो, पूण एकटो आमचो युट्यूबर येवन ते पयशेय ताजे खावन गेलो। म्हणजेच खंयचे मड्याच्या ताळूवरचे लोणी खावपाचे मनीस हांगा लोकांक जे पळय आपूण समाजसेवक म्हणून मुखार सरतात आनी पयशे दिल्ले ते गडप करतात आनीक खूब मोठ्यान सगळ्यांचेर व्हिडिओ काडटात। आनीक युट्यूबर म्हणनाका, प्रेस म्हण, अशें म्हाका दिसना की प्रेस मेंबर अशें केन्नाय कोणाकय फटयता म्हणून। ज्या बायल मनशेचे घरान भितर कोण करता करविता ना, ती सदांच आपुणाचेर आसा, चली आसा, पदरान भितर आसा आनी तांकां दिवपा खातीर कोणी मदत करता, तुमी समाजसेवक म्हणून, आनी ताजेरय तुमी हात मारतात, हाजे सारकें दुर्दैव। एक अकस्मात ही घटना घडली आनी घटना घडली नंतर म्हाका दिसता खूब वर्सां जालीं तेजी आई आसली, ती अशीच कोण आदार नासलो आनी ती आज ना। तेजे नंतर तेंची बाकीची चेडूं आसात, तेजी भुरगीं आसात, तेंची परिस्थिती अशीच, कोणाचो सपोर्ट ना। खूब वर्सां ती हांगा रावतात आनी अशे वेळार एक बरें डिसिजन घेतलें आमचे मिनिस्टरान जावं बाकीच्या सगळ्यांनी की जें घर उद्ध्वस्त जाल्लें घर परत ताबडतोब बांदून दिवपाचें। कित्याक आतां म्हाका दिसता पावस लागीं पावला, एक म्हयने भितर पावस लागतलो, तेजे पयलीं रोखडेच हे घराचें बांदकाम करपाचें हें केल्लें आसा। ते बद्दल हांव मिनिस्टर आसात जावं बाकीचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। 23 तारीख रातचे 1:15 वरांचेर अंदाज सांगलो आसा की एक कस्तुरे आनी तेजे तेजा म्हणून चली आसा, तांकां आधार कोड ना। तेंचे 23 तारखेर रातचे अंदाजे एक 1:15 सुमार अकस्मात उजो लागून तेंचे हें घर बारीक घर आसलें, तेंचे ते सगळे कपडे धरून सगळे जळून गेल्ले आसा। आनीक जेन्ना म्हाकाय कळ्ळें, हांवें विजीट दिलें हांगा आनी तशेंच सराक कळयलें। सरांनी आमी येवन हांगा मागीर विजीट करून ते पळयलें, तेंचे सगळे गेल्ले, म्हणल्यार कपडे सुद्दां नासले तेंचे कडेन, आनी तेंचे जे कितें खावपाचे कितें तांदूळ बी आसले ते सगळे गेल्ले। ताका लागून सरान एक हें केलें की
म्हाजे कडेन उलयलो तेंचे कडेन आनी वेळपाक मेन म्हणल्यार हांव सगळ्या पयलीं आमची वेळपाक देव बरें करूं म्हणटा ह्या इनॉग्रेशनाक वेळीप आमचो शशिकांत वेळीप कित्याक तेजी ही जमीन आसली कारणान तेणे आमकां सांगना फुडें ताका आस्त तशीच म्हणपाक तेजेरच बांदून दियात. स्टिफन आम्ही ऐकलं की ह्या घरा खातीर तुवें हेजे पयलीं मदत केल्ली आसली 25,000ची कशा पद्दतीन केल्ली? आमी एक व्हिडिओ चोयलो आनी हांव भायर आसतालो म्हणटकीर तो व्हिडिओ चोयलो आनी म्हाका तें बरें दिसना म्हणटकीर हांव बरो कामां आसलो म्हणटकीर ते हांवें एक हें करून तांकां पयशे धाडले ते आयज हांव काल हिंगा रेंव घेवन येयल्लो म्हळ्यार मुगे गाडी आहा ते गाडयेन रेंव घेवन येयलो म्हाका ही फॅमिली म्हणटर कळ्ळी म्हणटरी म्हाका पयलीं खबर ना कोण ती म्हणटर हांव येयलो जाल्यार ते अशें म्हणून म्हाका सांगलें मागीर म्हणटर म्हाका कळ्ळें आरे मागीर ते बायले हांवें चाललें तुका हांवें पयशे धाडले 25,000 धाडले तुमकां दिल्ले ना म्हणपा आमकां कोणें दिले ना पूण मागीर हांवें त्या मनशा विचारलें की पत्र कितें घेयले अशें म्हूण सांगता म्हाका तो म्हणून म्हाका तेजी कांय आयडिया ना म्हणून राती हांव हिंगा येयला कडेन म्हाका कळ्ळें अशें अशें म्हणून कित्याक पयशे कोण अशें करून दित न्हू कित्याक गरीब फॅमिली दिताय तांचे पावचे अशें. तूं खंयच्या अकावंटार धाडलेले? हय अकावंटार धाडले तेज्या कोणाय धाडले हय गुगल पे न्हू हेजे ट्रान्सफर भायरसान ट्रान्सफर तेगे अकावंटार अकावंट नंबर तो एक युट्यूबर म्हणटा न्हू हा तो कित्याक तेगे तो व्हिडिओ चोयन म्हाका तशें कांय ना म्हणल्यार कितें आतां ते काल हांवें चाललें म्हणून म्हाका कळ्ळें ते पावले ना म्हणून पयशे आतां तेका जालें कितलीं वर्सां हें ते पयलीं हें करता तें तेगे व्हिडिओ घायल्लो आनी तेच फॅमिली म्हाका बरें दिसना अशें करून म्हणल्यार हांव तशें करून हें हेल्प केलें पूण ते राती मातशें म्हाका हट जालें कित्याक ते दिताय ते पयशे दिवपा जाय तितलें आनी कांय ना.